everyone. कशे आहाय सगळी? I hope all are doing well. आणि आज सॅटर्डे इवनिंग आणि आज लेट इवनिंग स्टार्ट केला व्लॉग. ॲक्च्युली लेट इवनिंग हांव 1 लागून स्टार्ट केला कित्याक सकाळीं मातशें हांव भायर सरलो आयज. फाल्यां आमकां एक क्रिस्टनिंग आहा सो ताका हांव गिफ्ट घेवपाक गेलो मागीर थिंगसान येवन म्हाका लेट जालो मातशें. आनी आयज आमगे कोण गेस्ट येवपा आहाय सो ताका लागून न्हू हांवें थोडेशें रांदिलां. हांवें पोक केलोलें दाखयता तुमकां. सो हांवें हिंकां पोक केलां थोडेशें आनी हांव पुलाव करपा चिंतालें पूण जें चिकन फ्रायाक मॅरिनेट करून दवरलां आनी एक सायडीन शीत जाता फ्रायड रायसाक आनी एक सायडीन भाजी. सो भाजी वेजिटेबल इज मस्ट. आतां न्हू एलकन मातशें न्हिदलो आहा ताका लागून म्हाका मातशें बरें पडलें. म्हाका मातशें रांदपाक मेळ्ळें न्हिदलो आहा म्हूण. आज सकाळीं ट्युशन आसूं ना ताका. हालीं हें चाललोलें स्कॉलो आहलोलें. स्कॉलासान येवन मागीर न्हू हांवें थोडेशें प्रेपरेशन केलें. तो इस्कलासान येयलो म्हणटरी हांवें मागीर लेट अरावंड म्हाका दिसता ना सॉरी इस्कला ताका हांव पावोवपाक गेलें आनी मागीर हांवें न्हू पोक काल रात मॅरिनेट करून दवरलेलें रेड मसाला लायन आनी एक्चुली हांवें ओवरनायट मॅरिनेट करून दवरलें तें बरें लागत ताका मसाला. सो हांवें काल इवनिंगूय लायन दवरलेलें राती कडेन आनी ताका इस्कलासान येयलो म्हणटरी हांवें मागीर तें गायेर चडयलें गॅसीचेर चडयलें आनी आतां अरावंड जालें 7 o'clock. सो टायम आहा. शीत हांवें मातशें लेटू दवरलां कित्याक मातशें गरम गरम जातो म्हूण. फ्रायड रायस हांवें सगळें रेडी करून दवरलो आहा. वेजिटेबल्स बीन करून दवरलो हांवें. एलकन उठलो न्हिदलो पोत्तून. हांव तुमकां न्हू दाखयता हांवें कितें हाडलें तें फाल्यां गिफ्ट दिवपाक. लाडली म्हूण हें कितें न्हू एक न्यू येयलां. आयज हांवें फर्स्ट टायम चोयलें तें शॉप. सो कितें हाडलें तें दाखयता. हें न्हू एक्चुली म्हाका सामको कलर लायक जाला ताका लागून हांवें घेयला. हो एक ड्रेस सो प्रिटी आनी तेजे येयले म्हाका शूज आनी एक हेबन येयला. सो दिस इज वॉट आय गॉट. ओके बेबी बॉय उठवला चोय येता. एलकन यू कंप्लीटेड युअर स्लीप. एलकन उठवलो नो बाबा. एलकन उठवता आनी मातशें कुंग 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 कोत्ता. सिट या कम सिट या केन्ना अशें करून कोत्ता. मातशें तेगे न्हीद सारकी कंप्लीट जायना न्हू जाल्यार मागीर अशें करून घेवन राव म्हणटा मातशें वगत नाजाल्यार एस बरो आसता. आनी फाल्यां आमगे दीस बिजी आसतलो. सकाळीं म्हाका सुद्दां आमी मीस बीन आयकोन आमी वयतलीं फाल्यां. आनी आयज हांवें सांगलां न्हू म्हाका कितें म्हगे काम करपा आमी काम स्टार्टू जायना आनी हांव नोकरी बीन हांव केदोनसान स्टार्ट करतलें. म्हाका कितें जालें खबर ना. हॅलो एवरीवन. सॅटर्डे हांव ब्लॉग शूट केला तो इलेक्शन शूट केला हांव मार्केटां वयता केदोनसान शूट केलो तें. आख्खो संडे आमगेलो प्लॅन फ्लॉप बिकॉज आय वॉज नॉट वेल. हांव वचपा लागीं वचोन कोणूय दिसली ना आनी आयज जाल्यार कांय ना. हां बाबा स्लोली हां ओनली फॉर 5 minutes. आतां एलकन हायस क्लासान आयला आनी हेडपा स्टार्ट जालें तेगेलें. ताका आनी घरा वचपा नाका खाली हेडवत रावपा जाय आनी खाली हेडपाचें ताका खाली भायल्यान रावूं जाय. आनी आयज सकाळीं सारको पावस पडला सकाळीं 8 दिसांनी आनी आतां जाल्यार सारकें वारें बीन मारता. म्हाका सांगलो म्हूण आतां 2-3 दीस पावस पडटा म्हूण. जालें तो ना तो चेअर घेवन येयला वचपाक. आतां एलकना घेवन आसतलें 15-20 minutes पूण टायमपास करपाचें. सो हे बाबा बॅगां इतली हेवी सगळें बूक व्हरोंक पडटा तांकां. आनी एलकनागे हेडपा स्टार्ट युनिफॉर्म
वाव वेलकम. 6 or what? 6 or 4? आयज हांवें केलां पोत्तून तें कितें म्हणटा ताका मूंग आनी दाल घालून तें गोड आनी सोय घालून. दिस इज म्हळ्यार सारकें फेवरेट. हांवें पयलीं तुमकां सांगलो आसतलें न्हू एक पाटी. सो दिस इज माय टी टायम फेवरेट सामकें. हेल्थ करून पूण हायना त्या घरांतू कितलें बरें केल्या पासून नाच ताका घरांतू दिवपा. तें खाली भायलें खावपा जाय. आनी भायल्यान सामकें मामी म्हणटा म्हाका आयज पावस पडटा म्हण गोंयान. हांवें म्हण तें सांगतालें हिंगाय बीन सेम आहा म्हूण. गोंय पावस जाल्यार गोंय आसतना बरो जाता पावस पडटा तेन्ना बरें शांत सामकें कूल. हांव चिंतालें म्हाका आयज ती तोर आहाय तें हेजे भाशेन करपा म्हूण आमटे भाशेन करपा म्हूण म्हाका तोर हाडलो आसलें फ्रिजीन जायत दीस जालें. म्हाका तें बरें लागता सांज. म्हाका तें बरें लागता जेवणाको बीन खावपाक. आनी हांव तें केन्ना केन्ना न्हू एक पासून खाता ब्रेकफास्टा पासून खाता. सकाळीं चपाती कोडे बीन म्हगे सारकें फेवरेट तें. म्हगे सगळें हेचलें चपाती तुका म्हगे ब्रेड बटर आनी ब्रेड जॅम बीन तेसो म्हाका ना. चीज बट तेसो बीन ना म्हाका. म्हगे कितें अशें करून उरलोलें कालची कोडी आनी आय लायक टू ईट. म्हणजे कालची कोडी कालचे वेजिटेबल्स कितें हाडल्यात वो कालचे कितें अशें करून ग्रेवी बीन कितें वता न्हू हांव मागीर तें सकाळीं चायेको बरोवन खाता. सो दॅट इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. आयज तें हें कोत्तो म्हूण सांग कोत्तो म्हूण तेजें पूण तोरांचें म्हाका 2 बॉटल मँगोज आहाय. आनी हांवें तें केदोन घेयलोलें म्हाका दिसता हांव गोंय वयचे न्ही पयलीं हांवें तें 2 days बिफोर कितें तरी हांवें तें घेयलोलें पूण तें मागीर मगे सडनली जालें न्हू ताका लागून हांव मागीर तें करूं पावोंकू ना. सो आयज हांव चिंतिता तें कोत्तो म्हूण शेअर कोत्ता तुमकां कोडे रेसिपी म्हळ्यार कांय ना ताका तें इजी तुमी सगळीं कोत्ताय आसतलीं पूण तरी तुमकां शेअर कोत्ता हांव. ओके सी यू ऑल देन. सो हे रेसिपी न्हू सामकी इजी. हे रेसिपी हांवें हाती केलें 2 तोरां बॉटल मँगोज आनी ते म्हगे फ्रिजीन न्हू मातशें सॉफ्ट जालोलें. एक्चुली आंब्याचेंय कोत्ताय पूण हांवें तें तोरां केलां कित्याक आमी केन्ना जेवणा कडेन बीन हाताय तें केन्ना पिकला भाशेन अशें करून खावपा बरें जाता टेस्ट येता. सो हांवें दोनी तोर धुयलाय ती आनी तेजी वयल्यान न्हू स्कीन हांवें काडून घेयल्या. मातशें पातळ पातळ काडून घेयल्या आनी तेजे मागीर हांवें बारीक कुडकी करून घेयलाय. इल्लेशे धाकटे धाकटे कुडकी करून घेयलाय आनी तें मागीर मॅरिनेट करपाचें. हिंग आतां हें सगळें बारीक तेजे कुडके केलाय आनी म्हाका थोडेशे पयलींचे पीस आहलोले डीप फ्रिजरान तेय हांवें सगळें हितून मिक्स केलाय. आनी आतां हांव मॅरिनेट करता ताका जॅगरी पावडरान. पयलीं हांवें इल्लेशें सॉल्ट घायलां अकॉर्डिंग टू टेस्ट आनी जॅगरी पावडर हांवें घायला 3 tablespoon. हें सगळें तुमी तुमगेलें अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट तुमी घालपा जाता. तुमकां आनी गोड जाय जाल्यार आनी घालपा जाता कित्याक हांव मागिरूय आनी थोडेशें गोड घालतलें शिजता आसतना. आनी 3 tablespoon हांवें कश्मिरी पावडर घेयला. लास्ट टायम हांवें केलें तें न्हू मातशें गोड जालोलें ताका लागून हे पाट हांवें मातशें स्पायसी करपा लागून एक्स्ट्रा घायला. आनी थिंग हांवें मॅरिनेट करून ओवरनायट दवरलां हांवें फ्रिजींगान. ओवरनायट दवरलें म्हणटकीर न्हू तेजें मातशें उदक सुटोता तोरांचें आनी गोडूय मेल्ट जाता बरे भाशेन. आनी हिंगा हांवें मागीर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रेडी केलां. तितून हांवें तेल घायलां आनी मस्टर्ड सीड्स घायलाय आनी कढीपत्ता लिव्स घायलाय. कढीपत्ता लिव्स मातशें सुबेजू घालपा जाय
आनी मातशें उगोत तें बंद करून दवरपा जाय तेल, कित्याक तेजो फ्लेवर बरो येता मागीर तेलाक. आनी मागीर लास्टाक तोर घालपाची. सामकी सिंपल रेसिपी. आनी मागीर तेल घालून बरें मिक्स जालें म्हणटरी न्हू हांवें इल्लोसो आनी एक 1.5 टेबल स्पून हांवें तितून जॅगरी घायला, मिक्स केला शिजोयता आसतना. आनी अरावंड मिडियम स्लो टू मिडियम गॅसीचेर 15 मिनट्स शिजोवपाचें एन्ड इट्स रेडी. आतां तुमी रेसिपी ती चोयला आसतली न्हू, कोडे जाय जाण कोत्ताय आसतली न्हू ही रेसिपी. तुमी ही बीन म्हगे भाशेन ट्राय करून चोयाय. आतां म्हगे रेसिपी जाली ती आनी हांवें ट्राय बीन केल्या जेवणा हायलाय बीन. आनी हांवें हो विडियो स्टार्ट केलोलो सॅटर्डे, तेच्यातल्यान सगळे पार्ट्सान हांवें तो शूट केला, कित्या आय वॉज नॉट वेल ऑल्सो आनी म्हाका सुबेज टायमूय आसना. सो आय होप यू ऑल वील लायक दिस स्मॉल विडियो. आनी रेसिपी ट्राय करा आनी म्हाका सांगाय तुमी केस जाली ती. आनी आयज ट्यूजडे, सो फ्रॉम सॅटर्डे टू ट्यूजडे म्हाका सुद्दां सुबेज व्हड जालो म्हणून 4 दिसाचो. सो इफ यू लायक दिस विडियो, लायक, शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल सरीना एंड कुना ब्लॉग्स, गोवन इन मुंबई. And thank you for watching. God bless everyone. Bye bye.